नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। दुकानदाराक दारूच एजंटांक विकतात लोकांचें धान्य। नागरी पुरवण खात्याची नाचू। मुख्यमंत्र्यांची नागरी पुरवण खात्याक क्लीन चीट। गोंयान येवपी सगळ्याच न्हंयांचें उदक व्हरपाचो कर्नाटकाचो आसा डाव। सरकारान जावचे जागे विशयाचें आवाहन। मोपा विमानतळाचे 11 डिसेंबराक जावं येता उक्तावण, पूण प्रधानमंत्री कार्यालयांतल्यान जावंक ना तारीख निश्चित। वास्को बस स्टँडाच्या कामाक दितले प्राधान्य, सांगता पंचायत मंत्री माविन गुदिनो। सोनसड्याचो प्रश्न फेब्रुवारी मेरेन करतले सुटावो। कोयर वेवस्थापन मंत्री बाबूश मोन्सेराताचें आश्वासन। आनी मुख्यमंत्र्यांचे हस्तुकी जालें आग्वाद किल्ल्यांतल्या प्रदर्शनाचें उक्तावण। पर्यटकांनी दिवची भेट, मुख्यमंत्र्यांचो उलो। आतां खबरो विस्तारान। गोंयांतल्या खासगी धान्य गुदामांचेर क्रायम ब्रांचीन धाडी घाल्यो आनी धरिल्ल्या वाहन चालकांच्या चवकशेंतल्यान मुखार आयले की हें धान्य कर्नाटकांत व्हरतात। देखून नागरी पुरवण खात्याची सामकीच लज जाल्या। पूण मुख्यमंत्री म्हणटा की हातूंत नागरी पुरवण खात्याचो कांयच दोश ना, हो दुकानदारांनी केल्लो भ्रष्टाचार। मागीर प्रश्न असो उप्रासता की सरकारी अधिकाऱ्यांचो हात आसल्या बगर येदो व्हडलो घोटाळो सुरू आसप शक्य आसा वय? हे वयल्यान स्पश्ट जाता की कितें तरी घुसपागोंदळ चलता। गुन्यांव फाट्यान नागझर, कुंडय आनी बोरी हांगा धाड घालून 1014 पोती तांदूळ आनी गंव जप्त केली। 4 गाडयो ताब्यांत घेतल्यो आनी 5 जाणांक अटक लेगीत केली। पूण मुखेल मास्टरमाइंड अजूनही फरारूच आसा। आरोपींच्या चौकशेंतल्यान फुडें आयलें की हें धान्य कर्नाटकांतल्या हॉटेलकारांक विकतात। हातूंत एक पुरवण निरीक्षक आनी एक गोदाम राखणदार निलंबित केला। पुरवण खात्याचो भ्रष्टाचार मुखार येना फुडें आतां मंत्री म्हणटा आमी फ्लायिंग स्क्वॉड नेमतले। आमकां दिसता की आमी हे लोकां पर्यंत पावोवपाचें धान्य आमी प्रयत्न करतात। आनी आतां ह्या फुडें सुद्दां आतां सोसायटीन सुद्दां आमी सोसायटी ज्यो आसा आमी गुडावन टू सोसायटी आमची सिवील सप्लाय करतले आनी सिवील सप्लाय करतले आनी डायरेक्ट सोसायटीन पावयतले। मदीं खंयच ते काय जावपाची परिस्थितीच येवपाचो ना। 2 नॉर्थ आनी सावथ एस्कॉर्ट केल्ले आसात आनी सद्या ते खंय वचून रेड मारतात आनी रेड मारल्या कारण काही सापडले तेन्ना 1-2 जाण सापडले की 2 जाण कितें तरी मिस्टेक आसा म्हणजे तांकां तेजी इन्क्वायरी चालू आसा, सस्पेंड केल्ले आसा। पण हे आमचे हें चालू आसा म्हणटरीच आमचे गोदाम कितें आसा तेंच्या आयज डायरेक्टर हें केलां। गुन्यांव फाट्याचे हे कारवाये उपरांत आमच्या हिशोबात कांयच घोटाळो ना, आमचे सगळे ओके आसा। मेळिल्ले तांदूळ खंयच्यान आयला ते आमकां खबर ना, अशें अन्न आनी नागरी पुरवण खात्यान म्हटलां। ह्या सगळ्या प्रकारा खातीर विरोधकांनी सरकारांचेर टिकांचो शिवर केला। मात मुख्यमंत्र्यान ह्या सगळ्या प्रकारान नागरी पुरवण खात्याक क्लीन चीट दीत धान्य दुकानदारूच गिरायकांचे धान्य परस्पर एजंटांक विकता अशें म्हटलां। आता तांदूळ आनी गंव जे गोंयकारांक मेळूंक जाय आशिल्ले गरीबांतले गरीब गोंयकारांक ते व्हरून कर्नाटकांनी विकूंक लागले। आता जो मुखेलमंत्री अंत्योदय तत्वाचे खबरी उलयतालो म्हळ्यार समाजांतलो बारीकांतलो बारीक मनीस, लास्ट मनीस इन द क्यू, ताका न्याय दिवपाचे खबरी उलयतालो। ताजे सरकार आज गरीबांतले गरीबाक मेळपाचे धान्य जेवण ते व्हरून कर्नाटकांत विकता। हे रॅकेट आतां भायर सरिल्लें आसा। आतां मुखेलमंत्री कोणाक धरतलो? तेन्ना सिद्धिविनायक नायकाक स्केपगोट केलो, आतां कोणाक धरतलो? डायरेक्टर सिव्हिल सप्लाय आणि क्रायम हाजे डिटेलान करता तितून फक्त एकूच जाला की ना फक्त म्हणजे जो फेर प्रायस शॉप आपलो कोटा जो आहा पळय भायल्या भायर विकता म्हणजे हो कोटा तसो पळोवंक वचत तेणी जो म्हटलो सांगला पयलीं हांवें ताका आपयल्लो तेंच्यांनी टॅली केल्या उपरांत तांचो कोटा आसा
जे फेर प्रायस शॉप रेशन कार्डा वयल्यान जो जेंच्यांनी व्हरूंक ना तो कोटा त्या भायल्या भायर विकता. म्हणजे हांगासर डिपार्टमेंट ऑफ सिवील सप्लायन डायरेक्ट विकूंक ना. काही फेर प्रायस शॉपवाले हो कोटा विकता पळय तो कोटा जो धरलेलो आसा तो कोटाचो. पुरवण अधिकाऱ्यांक क्लीन चीट दिवपा खातीर मुख्यमंत्र्यान धान्य घोटाळ्याचे खापर ल्हान ल्हान धान्य दुकानदारांचेर फोडले असले तरी दुकानदारांच्या कारभाराचेर लक्ष दवरप हें पुरवण खात्याचें काम. आमी एखादे गिरायक येता तेन्ना त्याच्या अंगठ्याचो छाप घेवन तशेंच ताची वळख पटल्या उपरांतूच धान्य दितात अशें रेशन दुकानदार सांगतात. रेशन कार्ड घेता, लास्ट एक नंबर आसता 12 डिजीट, तो नंबर डायल करता, मागीर तेंची डिटेल येता, नेम, मागीर ते नेम हे करपाचे, सिलेक्ट करपाचे आनी तांकां मागीर बोट लायतात आनी मागीर ते तांदूळ येता. फुकट आतां फाटल्या म्हयन्याकूय दिवनाशिल्ले, ते ह्या म्हयन्याक दिले. टोटल आतां तांकां एक समज 20 एक 4 जाणां आसा तांकां 20 किलो मेळटा, तांकां 60 किलो मेळटा ह्या म्हयन्याक. गोयच्या 454 रेशन दुकानांतल्यान गिरायकांक रेशन वितरण करतात. FCIच्या वास्कोच्या गोडावनांतलो हो माल राज्यांतल्या 11 गोडावनांतल्यान दुकानांनी वितरीत जाता. एक नदर मारुया गोयच्या धान्य वितरण व्यवस्थेचेर. गोंयाक दर म्हयन्याक 4000 टन तांदूळ आणि 783 टन गंव मेळटा. गोंयांत तांदूळ 3 रुपया आणि गंव 2 रुपया मेळपी अंत्योदय अन्न येवजणे खाला 12,325 रेशन कार्ड धारक आसात. 3 रुपया दरांत मेळपी 5 किल तांदूळ दिवपी प्रायोरिटी हाऊसहोल्ड येवजणेत 2,12,777 कार्ड धारक आसात. जाल्यार दर म्हयन्याक 12.5 रुपया दरान 12 किल तांदूळ आणि 10 रुपया दरान 8 किल गंव दिवपी गरिबी रेशे वयल्या कार्ड येवजणेत 1,30,853 कार्ड धारक आसात. खरें म्हळ्यार रेशन दुकानांतल्यान गिरायकांक दिल्लें धान्य 10 किल ते 35 किल मेरेन आसता. देखून सगळ्यात म्हत्वाचो प्रश्न असो उप्रासता की पुरवण खातें आपल्या हिशोबात कांयच घोळना अशें म्हणटा आनी गिरायकूय अशा किरकोळ रुपांत धान्य व्हरतात जाल्यार गुन्यांव फाट्यान धरिल्ली ही पोती बोरी गुदामांतल्यान भायर पडलीच कशी. ह्या प्रकरणातलो फरार आशिल्लो मुखेल सूत्रधार सचिन नाईक बोरकाराचेर 2012 लेगीत धान्याचो काळो बाजार केल्ल्या प्रकरणात गुन्यांव नोंद आसा. देखून कितल्याशाच वर्सां सावन चलत आयिल्ल्या ह्या कोट्यांनी रुपयांच्या धान्य घोटाळ्यांची पाळामुळां खणून काडपाचें व्हड आव्हान पुलिसां मुखार आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. कर्नाटकान फक्त म्हादयचेंच उदक चोरूंक ना जाल्यार तांचो गोंयान येवपी सगळ्या न्हंयांचें उदक घुंवडावन व्हरपाचो यत्न आसा अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान आरोप केला. कर्नाटकान म्हादयचें उदक घुंवडावन व्हरपा खातीर जे यत्न चलयल्यात ताची विजयान बिरेस्तारा वचून पळोवणी केली. म्हादय उपरांत सोर्ला गांवांतल्यान ज्या न्हंयचें उदक सांखळेच्या वाळवंटी न्हंयत येता ते न्हंयेर लेगीत बंदारो बांदपाचो कर्नाटकाचो विचार आशिल्ल्याचें विजय सांगता. तेन्ना मुख्यमंत्र्यान आतां तरी जागो जावन ठोस पावलो उबारपाची मागणी ताणें ह्या वेळार केली. कर्नाटक सरकारान जे कळसा कालव्या खातीर खोदकाम करपाचें थारायलेलें आसा तेचें हें मार्कींग सर्वे करून तेंच्यांनी अशा प्रकारच्यो लाकडी जे ल्हान खांब आसा कामी आसा त्यो हांगासर दोनूय सायडीन मारलेल्यो आसा. ह्यो दोनूय सायडीन जे मार्कींग केल्लेलें आसा हें कालव्याचें मार्कींग आसा. कळसा खातीर हें हांगाच्यान उदक जें आसा हलतराचें चोल्लाचें उदक जें आसा तें कळसा हाडटाले आनी कळसांतल्यान मागीर तें मलप्रभेक व्हरताले. तेज्या खातीर हें मार्कींग केल्लें आसा दोनूय बाजू. हें उदक जें हांगाच्यान वता हें मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघान वाळवंटी नदी म्हणून थंयचे सांखळेचे लोक उदक पितात. वचून हें बार्देस गांवांत पिवपाचें उदक म्हणून हेंच मेळटा. जेन्ना तिळारी बंद जाता तेन्ना हें उदक बार्देसचे आमचे गोंयकार उदक पितात हेंच उदक. आनी हाजेर हांगा हें धरण करपाचें आहा कर्नाटका सरकार. हें सगळें जर जालें जाल्यार आमकां अशें दिसून येता की फक्त नॉर्थ गोवाच न्ही कर्नाटकाचो प्लॅन आहा उगें सांग्यार थंय डायवर्शन करपाक. म्हणल्यार गोंयाक उदकाक पातीशेर करून हे कर्नाटकाची स्टेट गोंयकारांक उदकाक पातीशेर करून मारपाचें आहा. आमी कितलेंचदां म्हणलें कितलेंचदां मुख्यमंत्र्याक याद करून दिली की जी म्हादय जी तूं म्हणटालो तुज्या आवय परस व्हडली म्हणून हे म्हादय खातीर हे म्हादयची परिस्थिती आज कितें आहा कर्नाटकान डायवर्जना खातीर कितें एक्टिविटी चलयल्या हे पळोवपाक तरी वचून एक तोंड दाखय म्हणून मुख्यमंत्री एक काना मनार कसोच घेना. आज गोंयकारांचें जिवीत जेन्ना धोक्यान आहा जेन्ना गोंयकाराची
जीवनदायिनी ही म्हादय नदी जेन्ना धोक्यान आहा हें आमी दाखयतात, वचून ऑन ग्राउंड झिरो दाखयतात, तेन्ना हांव रावलां सरकार केन्ना रिएक्ट जातलो तो. आतां तरी रिएक्ट जायात. मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या उक्तावणाची तात्पुरती तारीख 11 डिसेंबर आसतली अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. सध्या GMR तशेंच सरकारा वतीन सगळ्यो गरजेच्यो तयारी युद्ध पातळीचेर चालू आसात. मात प्रधानमंत्र्यांच्या ऑफिसांतल्यान अजून मेरेन खंयच्याच तारखेची पुष्टी येवंक ना. पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या उक्तावण सुवाळ्याक हाजीर आसतले अशेंय ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान कळीत केलें. मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट हेजें इनॉग्रेशन अजून तारीख निश्चित PM ऑफिसांतल्यान येवंक ना, बट पुराय तयारी म्हणजे GMR कंपनी, गव्हर्मेंट ऑफ गोवा अँड सिव्हिल एविएशन मिनिस्ट्री, गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांच्या कडल्यान पुराय तयारी सुरवात जाल्ली आसा. तारीख PM ऑफिसांतल्यान अजून निश्चित जावपाची आसा. टेंटेटिव्ह तारीख 11 अशें म्हटलां, बट PM ऑफिसा कडल्यान जो पर्यंत निश्चित जायना तो पर्यंत आमी फायनल जाली डेट हे म्हणूंक शकना. तारखेची वाट पळयता. तारीख कळ्ळ्या उपरांत सगळ्या जाणांक ऑफिशियली कळयली वयता. केंद्राच्या निधींतल्यान वास्को कदंबा बस स्टँडाचें काम प्राधान्यान करतले अशी माहिती येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन दिली. बिरेस्तारा मुंडवेल वास्को वाठारांतल्या कदंबा बस स्टँडाच्या रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या कामाक सुरवात केल्या उपरांत तो उलयतालो. तशेंच गोंयांतले 4 कदंबा बस स्टँड वर्ल्ड क्लास बस स्टँड करतले. तातूंत पणजे, म्हापशा, वास्को आनी मडगांव ह्या बस स्टँडांचो आस्पाव आसतलो. शक्य जालें जाल्यार फोंडेच्याय बस स्टँडाचें काम ह्या तरेन करतले अशी माहिती माविनान ह्या वेळार दिली. हल्ली बाब नितीन गडकरी आयले, युनियन सरफेस ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर. तेजे कडेन हांवें मागला तेन्ना तेणें म्हाका सांगलें तुका जाय जाल्यार आपण 16 बस स्टँड बांदून दिता आनी आय वील मेक इट वर्ल्ड क्लास. ते वर्ल्ड क्लास करपा खातीर 4 वा 5 आमची मेन आसा. तितून एक वास्को आसा, एक पणजे आसा, म्हापसा आसा आनी मारगांव आसा. ही 4 आसा एंड मे बी पोंडा. बट 4 वील डेफिनेटली हॅपन एज अ फर्स्ट फेज. आनी म्हाका सगळे कडेन केल्ले जाय कित्याक आमचे थिंगा फूल पयसो सेंटराचो येतलो. आमी एक पयसो ना घालता, पूण हे प्रपोजल आतां तेजी मांडावळ आमी केल्ली आसा. हांगा एकूच डिफिकल्टी येता, हे बस स्टँड करता तेन्ना आमी कोणाक वर्क एवॉर्ड केल्लो आनी मागीर तो कसो उरलो कितें जालें ती हिस्ट्री हांव सांगपाक सोदना. ते कारणा लागून मातशें आमकां एक आडकोय कशी येता. बट हांवें दाजी सांगलां की आनी वास्कोकारांकूय सांगपाक सोदता वी वील ओवरकम दॅट. वेन अदर बस स्टँड्स आर बींग डन, हेय बस स्टँड आमी करून दितले. इलेक्शना पयलीं पासून पळयलें लोकांक हांगा खूब त्रास जातालो आनी लोकांचो त्रास खंय तरी दूर जावचो म्हणून आमी इमिडिएटली जिखून येतकूच आमी आमचे प्रयत्न स्टार्ट केले की हांगा बेगीन टारींग जावचें म्हणून. आनी एट द सेम सायड रस्तो म्हणजे फूल बस स्टँडूय नवो जावचो म्हणून आमी हें जालें. काळांतरान आमचो ऑनरेबल आतां ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जालो आनी खंय तरी आमी ताकाय रिक्वेस्ट केली. सो आमी पयलो एक वेगळो तरेचो बस स्टँड करपाक वताले, पूण खंय तरी आज खंय तरी तांचे इनिशिएटिव्हान खंय तरी आज गडकरीजीन आमकां एक 16 बस स्टँड, तातूंत आमचो बस स्टँड अरावंड वर्ल्ड क्लास बस स्टँड जाता. म्हाका दिसता खूब बरें दिसता. हाजो एक म्हणजे सरान जशें सांगलें एक कॉर्डिनेटेड इव्हेंट जेन्ना आसता, आज खंय तरी फूल मुरगांव तालुक्यान ते एक पालक मंत्री जे आमचे आमकां गायड करता आनी आमी जे प्रपोजल तांचे कडेन घेवन गेल्या अजून पर्यंत आमचे ते सगळे क्लियर जाल्ले आसा. हो एक धाकटो प्रपोजल म्हणजे ट्रेलर म्हणटा तसो. पूण म्हाका मुद्दम सांगत दिसता जेन्ना आमी 2 म्हयन्यांनी हो पास करून हाडलो तो स्वतंत्र पाथ हो मेन हायवे जातालो तेन्ना खुबशे जाणांनी आमकां सांगलें कित्याक करना 6 म्हयने जाली बोवाळ करता. खुबशे हें जालें, दुविधा जाली. पूण आमी तेन्नाय सांगिल्लें आमी फक्त पावसा खातीर रावल्या म्हणून. हो टेंडर जाल्लो आसा, आमी फक्त पावस जावपा खातीर राविल्लो आसा म्हणून. सो आज खंय तरी हें करता आसतना खूब उमेद जाता आनी बरें दिसता की आज तांचे गायडन्सान आज आमकां वर्ल्ड क्लास बस स्टँड 100% जातलो, ताचे बद्दल डावटूच ना. फक्त आनी थोडो एक मे बी 1 वर्स ते 2 वर्साचो तो एक आमकां त्रास सोंसचो पडटलो. ताज्या खातीर मेजर त्रास जावचो न्ही म्हणून रस्तोच न्ही, हाजे रिसर्फेसिंगूच न्ही, पूण तेवटेन बसून लोकांक बसपा खातीर बेंचीस नाल्यार फॅन बीन नाशिल्ले ते सगळी अरेंजमेंट एक बरो प्रेजेंटेबल. सद्या जो पर्यंत आमचो नवो बस स्टँड ना तो पर्यंत प्रेजेंटेबल बस स्टँड करपाची आमचो प्रयत्न आसा आनी तो जातलो.
जो मनीस संसड्या खातीर म्हाका जापसालदार धरता ताणें पयलीं इतिहास जाणून घेवचो आनी मागीर उलोवचें अशें म्हणी दिगंबर कामतीन तिडक उक्तायली. संसड्याचो प्रश्न सुटावो करपाक वावर करपी हांव पयलो मनीस. हांव मुख्यमंत्री आसतना हांवें 7.5 कोटी रुपया संसड्याच्या नितळसाण प्रकल्पा खातीर मंजूर करून घेतिल्ले अशें आमदारान ह्या वेळार सांगलें. जाल्यार मजगतीं संसड्याचो प्रश्न येता ते फेब्रुवारी मेरेन सुटावो जातलो अशें कोयर वेवस्थापन मंत्री बाबूश मोन्सेरात सांगता. हाचें कारण ताजो मडगांव कडेन संबंध मागीर आयला आसता. ताका मडगांवचो बॅकग्रावंड, मडगांवची हिस्ट्री खबर ना, संसड्याची हिस्ट्री खबर ना. जे कोण मडगांव रावपी आसता, मडगांवचे मूळ मडगांवचे आसा, तांकां संसडो केन्ना तयार जाल्लो, कसो तयार जालो हें सगळें खबर आहा. तें आतांची गजाल न्ही. संसडो म्हणजे आयज आनी कालचो न्ही तो. हांव दिसता म्हाका आमदार न्ही, हांव नगरसेवक जावचे पयलीं सुद्दां हांव नगरसेवक जालो 85. हांव नगरसेवक जावचे पयलीं सुद्दां संसडो म्हणटा तो फामाद, संसडो म्हणटा आशिल्लो थंय. आनी हांव जेन्ना पळय आमदार जालो आनी मंत्री जालो तेन्ना आमी तो सगळो संसडो खाली गेल्लो आनी तो PDA कडेन थंय आमी खुबशे हें करून क्लीन अप करून तातूंत थंय डंप करून थंय भरून आमी सगळें सेवींग केल्लें. वयल्यान PDA फिलींग करपाक लाखांनी रुपया येता आशिल्लो तें सेव केल्लें. म्हणजे ते कोण अशें म्हणटा पळय तांकां सारको बॅकग्रावंड कितें करप उलोवपाक जाय म्हणून उलोवप. संसड्यार आतां पयर हांवें विजीट केल्ली. हांव आतां म्युनिसिपालिटी म्हज्या कंट्रोलांत आसा. नगराध्यक्ष तो आमचो BJPच्या कंट्रोलांत आसा, उपनगराध्यक्ष आमचे. आनी ताका लागून हांवें आतां पर्सनली थंय इंट्रस्ट घाला. आमी पयर वचून इन्स्पेक्शन केलां. लेविन्सन, मार्टीन, चीफ ऑफिसर सगळे टायम बाउंड प्रोग्राम दिला. फॉर एग्जाम्पल 3 बेलिंग मशिनां चलतालीं. थंय परत इलेक्ट्रिसिटीचें कनेक्शन लोड वाडून आनी बेलिंग मशिनां 2 घालपाक लागला ड्राय वेस्टाक. इंडस्ट्रियल इस्टेटीन एक शेड घेतिली, ती तशी आशिल्ली. ती कालच्यान पयरच्यान एक बेलिंग मशीन थंय शिफ्ट केलां. 2 दिसां भितर थंय ड्राय वेस्टाचें बेलिंग स्टार्ट जातलें आनी रेमेडिएशन चालू आसा. फेब्रुवारी पर्यंत तें रेमेडिएशन कंप्लीट करता. आनी सॉलीड वेस्टाचें जे पळय येता तो ट्रीट करपा खातीर मशिनरी रिपेर करपा खातीर पयर कॉन्ट्रॅक्टर आपयल्लो बेळगांवच्यान, तो आयला. ताकाय सांगलां एक 15 दिसां भितर मशिनरी कितें तें ग्रॅप आनी कितें हें आसा तें रिपेर करून तें रिपेर केलें जाल्यार सॉलीड वेस्ट आसा तो मातसो जाग्यार पडटा. संसडो कम्स डायरेक्टली अंडर म्युनिसिपल कावन्सील, हें लक्षांत दवरपाक. हांव चीफ मिनिस्टर आसतना हांवें टेंडर काडिल्लें फॉर क्लिनींग ऑफ द एंटायर प्लांट घालपाक. आनी तो प्लांट घाल्लो थंय. आनी हांवें तेन्ना तांकां 7.5 कोटी रुपया रिलीज केल्ले म्युनिसिपालिटीक इन 1 स्ट्रोक. 7.5 कोटी रुपया 7.5 crores वॉज टेंडर वॉज गिवन. आतां तें कित्या खातीर मुखार गेलें ना ताजे फाटल्यान हांव 12 म्हजो टेन्युअर काबार जालो. पूण ताजे फाटल्यान गव्हर्मेंट आयली ताणें तें मुखार तितलें नेटान व्हेल्लें नासलें. As far as Sansoda issue, even High Court is basically monitoring the issue. By February, I think that Sansoda issue should be cleared. At least that dump should be cleared. As far as our department, we have got a minimal role. Whatever the role is being given to our department, we are doing the department. 19 days of activism for preventing child abuse मोहिमेक वास्कोत येरादारी मंत्री माविन गुदिनो आणि वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकार हांच्या हाजेरीत सुरवात जाली. ल्हान भुरगीं आमच्या देशाचो फुडार, तांची राखण करप आमचो अधिकार. भुरग्यांची छळणूक जावची न्हय हाची जबाबदारी दरेकल्यान घेवप गरजेची म्हणून माविन गुदिनोन ह्या वेळार उलोवप केलें. भुरग्यांक बरे आनी वायट स्पर्शाची जाणविकाय करची हाचे विशीं अल-शदा ही NGO संस्था खूब बरें काम करता. फुडाराक भुरग्यांच्या दुरुपयोगाचेर खर कायदे घालपाची विनंती दाळजी साळकारान सरकाराक केली. I know Al-Shaddai does a very good job in this direction. That's how recently there was this Garsham Award in Goa itself. First time they held their function in Goa, where Honorable MLA Daji Sarkar also was there. Honorable Governor also was there. In fact, Al-Shaddai, they had the award for doing this human service. Ultimately, a child is the future of any society, their parents, the country, and the state also. So we cannot allow any child abuse at any cost. But you know how society is. While there are good people, there are sometimes a few bad elements, and that's how you have something called pedophile, and it has manifested in ugly form sometimes. We have to ensure the safety for our children. We should see that they are never abused. आणि आम्ही सगळे जाणां अल-शदाई ही एक NGO आसा जी बरी काम आसा. एक पयलींच ISO सर्टिफायड NGO आसा आनी ह्या क्षेत्रांत म्हणजे चायल्ड एब्यूज नाजाल्यार वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांत खूब बरें काम करता. आनी खंय तरी
तुमी जशें म्हणलें आज जरी ताचें प्रमाण कमी आसलें चायल्ड एब्युजाचें पूण इतलेंय कमी ना की नेग्लिजिबल आमी म्हणूंक शकना. सो सरकाराचे खंय तरी लॉज आसतले ताचे बद्दल हें करपा खातीर पूण खंय तरी भुरग्यां भितर एक अवेरनेस हाडप भुरग्यांकूय कळपाक जाय आपल्या कोणी हात लायता नाल्यार आपल्याचेर कोणी अत्याचार करता आसतना तो बरो आसा म्हणजे वायट कोण बरो कोण वॉट टच करपाक वॉट इज गूड टच बॅड टच. सो हे सगळे अवेरनेस आज गोंय शेताय करता आनी आमचो लॉ बरोबर तांचोय सगळो टीम आसा की भुरग्यां भितर अवेरनेस करून तांकां खंय तरी कोण एब्यूज जाल्यार तांचे खातीर सेंटर्स तांणी ओपन केले. सो एक बरें तरेचें वातावरण ते चायल्ड एब्युजाच्या कामान ते निर्माण करता आनी हांव तांकां शाबासकी दिता की बरें काम करून हांव सरकारा कडेन मागता ह्या क्षेत्रांत चायल्ड एब्युजाचेर जाता तितले आनी कडक लॉस करपाची आमकां गरज आसा आनी की चायल्ड एब्यूज हो परमनंटली काबार जाता. फाटलीं कितलींशींच वर्सां ह्या लोकांक तांचो अधिकार मेळूंक ना देखून सरकार ह्या जनजातीय लोकांचे अधिकार तांकां मेळोवन दिवपाचो पुराय यत्न करतलो अशें मत मुख्यमंत्र्यान उक्तायलें. आदिवासी कल्याण संचालनालय आनी गोंय सरकाराच्या जोड पालवान भगवान बिरसा मुंडाच्या 147व्या जयंती सप्तका निमतान उत्तर गोंयच्या 41 लोकांक रान हक्क कायद्या खाला सनदीचें वांटप केले उपरांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयतालो. आज उत्तर गोंयांतल्या लोकांक आमी तांच्यो सनदी दिवपाचो कार्यक्रम हांगासर घडोवन हाडला. त्या बद्दल मागीर ट्रायबल डिपार्टमेंट आनी बाकीच्या सगळ्यांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. ह्या 8 दिसांच्या ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आमी विशेष करून म्हणजे जनजातीय सप्ताह तांचे अधिकार कितें तुमच्या हाज्या निमित्तान एक अवेरनेसचो कार्यक्रम. ताच्याच भायर आमी काल मडगांवांत जाल्लो कार्यक्रम काणकोणांत जाल्लो कार्यक्रम सांगे केपें वेगवेगळे कार्यक्रम हेजे निमित्तान आयोजीत केला. एक म्हणजे आमी म्हणटा की खरे जे जनजातीय जांकां तेचे अधिकार रायट्स मेळपाक जाय तेगेली कितलींशींच वर्सां रायट्स मेळूंक नासले ते रायट्स दिवपा खातीर सरकार तयार आहा आनी तोच अवेरनेस लोकां मदीं जावचो म्हणून हे वेगवेगळे कार्यक्रम ह्या 8 दिसांच्या निमित्तान कार्यक्रमाचें आयोजन केलां. गोंय सरकाराच्या अंतर्गत IGNC फुडाकार घेवन आग्वाद संग्रहालयात प्रदर्शन केलां. ह्या प्रदर्शनाचे उक्तावण बुधवारा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतांच्या हस्तुकी जालें. आग्वाद किल्लो आनी म्युझियम पळोवपाक पर्यटक तशेंच गोंयकारांची गर्दी आसता. आतां गोंयकारांनी तशेंच पर्यटकांनी ह्या प्रदर्शनाचो लाव घेवचो असो उलो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मारला. ह्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. जावपाक शकता आनी ताच्याच खातीर आग्वाद जेल म्युझियमचो वेगवेगळे कार्यक्रम हांगासर चालू उरतले. हांव खरोखरूच IGNCचे खूब खूब धन्यवाद म्हणटा आनी तांच्यांनी हो कार्यक्रम हांगासर ऑर्गनायज केल्या बद्दल आनी त्या निमित्तान आग्वाद जेल आनी म्युझियम पळोवपाक ट्युरिस्टूय हांगासर विजीट करतले. त्या खातीर वन्स अगेन आय एम कॉंग्रेच्युलेटिंग फॉर द IGNC फॉर ऑर्गनायझींग दीस एक्झिबिशन एट अवर आग्वाद जेल. And I am appealing for all the tourists and all the visitors to visit the Agbad Jail Museum and see the exhibitions which is organized by the IGNC. Once again, congratulations for the entire team of the organizer. भाजपा सरकाराक गोंयच्या तरणाट्यांच्या कामाविशीं कांय पडिल्लें ना ह्या प्रश्नाचो सुटावो करपा खातीर हांव मुख्यमंत्र्यांक पत्र बरयतलो. तशेंच IFB कंपनीच्या वेवस्थापक कडेन उलोवन हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करतलो अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमामान सांगलें. बिरेस्तारा काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी IFBच्या संपार गेल्ल्या 130 कामगारांची भेट घेतली. ह्या कंपनीत भायल्या राज्यांतल्या तरणाट्यांची नोकर भरती चालू आशिल्ल्यान गोंयचे कामगार फाटल्या 8 दिसांच्या संपार गेल्ले.
130 जावं आमी हिंगा आमगेले भुरगे आज एकठांय जाले एंड इट इज ऑलमोस्ट अ वीक एक समन जालें हे मॅनेजमेंटा कडेन IFB मॅनेजमेंटा कडेन हांकां रेग्युलरायज करपाक 3 वर्सां जालीं हेमी म्हाका दिसता हिंगा सर्वीस दिल्या एंड डेडिकेटली दे हॅव वर्क हियर एंड दे आर आस्किंग टू बी रेग्युलरायज आज हो BJPचो इनसेन्सिटीव सरकार ह्या BJPचे सरकाराक जेन्ना गव्हर्मेंटा जॉब येताय पयशे दिवन हे गव्हर्मेंटाचे जॉब विकते आमगेले भुरग्यांक हे विकते घेवपाक सोदताय पूण आज जेन्ना प्रायवेट सेक्टरान वेन देर इज सो मच ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आनी ह्यो जमिन्यो जेन्ना हे ऑल दीज इंडस्ट्रियल युनिट स्टार्टेड फॉर द बेनिफीट ऑफ गोवन लोकल यूथ्स आज भायले कोल्हापूरचे मनीस कोल्हापूरचे भुरगे हांकां घेवन आज आमच्या गोंयकारां मदें फूट घालपाक हो प्रयत्न चल्ला ह्या इंडस्ट्रीचो IFBचो एंड वी विल रायट टू दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दॅट ही नीड्स टू इंटरवीन द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर नीड्स टू इंटरवीन टू रिजॉल्व दीस इश्यू ऑफ देअर्स एमिक्लिबली आमकां हिंगा पॉलिटिक्स करपाचें ना वी आर कम एज गोंयकार नॉट एज अ पॉलिटिकल पार्टी बट I want to say जेन्ना आमचो मॅनिफेस्टो जाल्लो वी हॅड एलोकेटेड 500 crores फॉर अनएम्प्लॉयमेंट यूथ हेमी होकोत भुरग्यांक रस्त्यार ते हाटाय दे डोंट वॉन्ट टू रिजॉल्व इट जॉब फेअर जेन्ना मो अनाउन्स केले त्या जॉब फेअराक 4000 जॉब दिताय म्हणून लोकांक फटयले वी विल वर्क टुगेदर एंड वी विल फायट विथ दीस गायज विथ दीस बॉयज जे आज गोंयांत चलता unemployment is one of the highest issue. We had raised this several times in the assembly. The Goa government doesn't have data when it comes to unemployment youth. Jenna ami Vidhan Sabha amche amdari hai. When we raised this question, they were caught off guard. No record. Government should make sure that these youth are regularized and these Goan je amge sagle goinkar hinga amge bawa hai. amche barabar ami sodan mukar astal. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता खंयच वचूं नाका रोखडेच पळयात आवाज गोंयचो बुलेटिन.